लोकांक भरमसाट वाडोवन आयिल्ल्या बिलांची कागाळ घेवन मंगळारा काँग्रेस पक्ष वास्कोत वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. लोकांक चड बिलां आयला म्हण काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान मोर्चा वीज खात्यार व्हेल्लो. कोविडा खातीर विजेची बिलां चड आयल्या कारण 2 म्हयन्याचे बील वांगडा आयला म्हण वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. मुर्मगांव ब्लॉक काँग्रेस तर्फे आयज आमी ईग मेळ्ळे आनी इळीकडे आमी जे पॉयंट्स आसा आयज जे लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा आख्खे मुर्मगांव तालुक्याचे मागीर मुर्मगांवचे आमचे सड्यावयले लोक जावं बोगद्यावयले जेटीवयले बायनाचे सगळे लोकांक जे आयज त्रास जावपाक लागलेले आसा. आयज इलेक्ट्रिसिटी बिलां आसा ती एक बंपर येयलेली आसा. जे नॉर्मली लोकांक 300 रुपया 500 रुपया बील येताले आतां वांगडाच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2 म्हयन्याचे तांकां बिलां वांगडा धाडल्यान ती जेंकां म्हयन्याक 300 ते 500 येताले तांकां आतां 3000 ते 4000 बिलां येवपाक लागलेली आसा. ती सगळे प्रूफ घेवन आख्खे आमी आतां लीग मेळ्ळा ताका सगळे एक्सप्लेन केला आनी ताका आमी विचारले गव्हर्मेंटान रेट वाडयला काय म्हणून युनिटाचेर. तो म्हणपाक लागलो ना. मागीर खंय तरी तुमची मिस्टेक जाला कॅल्क्युलेशनान जाल्यार तो म्हणटा ते आपल्याक फायंड आवट करचें पडटलें. आमी ताका दाखोवन दिली बाबा ही तुमची मिस्टेक म्हणून. आयज कितें जाल्लेलें आसा जे युनिटाक 100 युनिटाक एक स्लॅब आसता जो बिलिंग चार्ज करता आयज 2 म्हयन्याच्या वांगडाच लोकांक 200-300 युनिट येयलेले आसा. 2 म्हयन्याचे जेन्ना बिल वांगडा येयलेले जाल्यार हेंच्यांनी डायरेक्ट ते 300 युनिट 200 युनिटाचे सेपरेट स्लॅब लायलेलो आसा. हेच्या भितर लोकांची मिस्टेक नासली. आयज लॉकडावनाक लागून गव्हर्मेंट आयज ते बिलिंग करूंक शकना. गेल्या 2 म्हयने जाले तेंचे जे लोक आसले ते वचोना मिटर रिडींग करपाक लागून. सो आयज हेच्या लागून आयज लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. इमिजिएटली डिमांड करता की ही जी बिलां लॉकडावनान लोकांक धाडलेली आसा ही जी हजरांनी ती तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाची. लोकांक एक फॅसिलिटी दिवपाची गव्हर्मेंटान की बाबा हे लॉकडावनान तेंच्यांनी ही बील पे करपाचें न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान अनावन्स करपाचें. 2-3 दिसां भितर तेंच्यांनी अनावन्स करपाचें. नाजाल्यार हो जो कार्य आमी हांगा केल्लो आसा तो आमी फुडें घेवन वयतले तेंच्या हायर ऑथॉरिटीजा कडेन वयतले. आयज फक्त आमी मुर्मगांव तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी निश्चित केलेलो आसा गव्हर्मेंटाचो ही बिलां लासून. आनी हांव मागता जे आमचे सगळे लोक आसा सद्या कोण बिलां भरनाका. जे पर्यंत गव्हर्मेंट डिसिजन घेयना ते पर्यंत बिलां भरनाका. हांव आतां ई कडेन उलयलो. ई म्हणटा आपूण तुमकां बिलां भरपाक सुद्दां इन्स्टॉलमेंटान दिवपाक रेडी आसा बट स्क्रॅप करपाची पावर आपल्या कडेन ना. ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवंक जाय. Suppose I am getting a bill of 1000 every month for the month of February. Okay. Now March, April, May, 3 months, 2 months lockdown of March, April. So that bill will be doubled. That is doubled. But additional, everybody is at home. Usually what पयलीं कितें जाता सगळे कामां वयताले. So fans bills घरा ऑफ. आतां कितें जालां सगळो लोक घरान आयला. फॅन्स ऑन, कोणा कडेन टी व्ही आहा ते टी व्ही फूल डे ऑन, कोणा कडेन AC आहा ती AC फूल डे ऑन. सो ते आनी एक 20% एड जाला. इट इज डबल प्लस अनदर 20%. कळ्ळें का? सो दॅट्स वाय द बिल्स आर लुकींग हायर. इट इज नॉट कांय हें नासलें बिकॉज घरा रावपाक पडलें आनी फॅन वापरले, AC वापरल्यो, TV फूल डे वापरली. तशें करून तें मातशें डबल जावपा तेज्या थोडे एक 10% 15% माय जाय इतली ऑफर. सो लोकांक कितें दिसता बील एकदम चड येयली. बट एक्चुली एनालायज केल्यार तशें जाता. ते 2 म्हयन्या बील प्लस एनादर एक 10-20% एड जालें कित्याक सगळीं घरा आसना.